सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. साऊलानं अख्ख्या इस्रायेलांतल्या विंचून काढलेल्या 3000 मनशांक घेतले आणि दाविदाक आणि ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कडपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक असलेल्या बकऱ्यांच्या गोठ्या लागे पावलो. थंयसर एक धोल असली आणि आपली सैंबाची गरज करूंक साऊल तांतो भितर सरलो. तेच धोलेच्या भितरल्या भागांत दावीद आणि ताचे मनीस बसून असले. दाविदाच्या मनशाने ताका सांगले, हांव तुझ्या दुस्मानाक तुझ्या हातांत घालतलो आणि तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगले तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आणि लीप सोर्या ताणें साऊलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत साऊलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्करण कांतवंक लागले. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असले करणे करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायले आणि साऊलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. साऊल धोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो. दाविदी धोलींतलो भायर सरलो आणि साऊलाक उलो मारून ताणें म्हळें, राया म्हज्या धन्या. साऊलान फाटी घुंवून पळयलें आणि दाविदान साश्टांग पडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान साऊलाक विचारलें, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशांची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका ते धोलींत म्हज्या हातांत घालो तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. हांवें तुका जिवीशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. हांवें म्हळें, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. म्हज्या बापा पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा घात ना म्हूण तूं दुबावाबीन वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. सर्वेस्परूस म्हजी आनी तुजी नीत करूं, सर्वेस्परूस तुजें फारीकपण घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. खोट्यांत हांव भायर सरता खोटेपण अशें एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायेलाचो राय कोणा लागीं लढाय करूंक भायर सरला? तूं कोणाची फाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुन्यांची वा एके हुलकेची? सर्वेस्परूस मुनसुबेदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें न्याय निर्णय करूं. तोच विचार करून म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वाटावन म्हाका नीत करून दिवं. दाविदान साऊला लागीं हीं उतरां उलोवन जाताच साऊलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा हो तुजो ताळो. आनी साऊल व्हडल्यान रडोंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हळें, तूं म्हजे प्रास चड नितीवंत, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजे सवे कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें. सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालो जाल्यारय तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचोंक दीत. जें तुवें आज म्हाका केलां ताचें इनाम सर्वेस्पर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायेलाचें राज तुज्या हातांत थीर रावतलें म्हूण हांव जाणा. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसा धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी सुवांव, तांकां ताणें
बो आनेर्गेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनाव दिले. आंद्रे, फिलिप, बार्थोलोमेव, मातेव, थॉमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब, ताद्देव, देशभक्त सिमाव आणि विश्वासघातान पराधीन केलो जुदास इस्कारियोत. देवाचे उतार हे.